आमच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कोर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोफोनियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाची गितां गाव. इस्रायला कुशालकायेन जय जय कर. जेरुजाल्याचे दुवे अनंत बरीच सा. सगळ्या तुज्या काळजान संतोसाचे उल्हास सोड. तुजेर फॉर्मोण पडलेलें तें सरस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले. इस्रायलाचो राजा सरस्पूर तुज्या मदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळोवंक दिवं नाका. सरस्पूर तुजो देव तुज्या मदें आसा. पदवेदार झुजारी तो. तुजे वेशीं तो कुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा जाल्ल्या परी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सरस्पराक दिनवासात. 10 तरेचे किन्नोरे दवरून ताका सोद गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळ्या तुमच्या हिकमतीन तोतरां गायांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सरस्पराची मांदावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे अंतरेक संस्थेचे संस्थेक तोखतात. सरस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. शुभ वर्तमानाक आमी सगळीं रावया. आमचे मदें देव तूं आमचो राजा आनी सोमोट दिना. सरस्परा आमच्या देवा आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचे रास्ते एका शारांत दडवणान गेली. आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हळें, ओस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय
म्हजे सोरी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें तर पळय तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, आमी नातालांचे परबेच्या उमऱ्यार आसा आनी नातालांची परब आमकां खरेंच खुशालकाय हाडटा आनी हे परबेची तयारी आमी सगल्यांनी सुरू केल्या आनी हे तयारेंतल्यान आमची खुशालकाय ह्या दिसांनी आमी परगट्टा आनी थोड्याच दिसांनी जेजूच्या जल्माची परब आमी समोर उमटले हांव सगल्या दोबाज्यान आनी व्हडा संतोशान कित्याक तो देव इमानुएल आमचे मदें येता आनी हीच ती खुशालकाय बाबा भयणानो जी आमच्या काळजान आसा आनी हीच ती खुशालकाय आमी सगल्यांक परगटूंक सोदता ती. असलीच खुशालकाय एलिझाबेथीक फावो जाली. सायबीण मायन ही जेजूची खुशालकाय अणभवली. सांव फ्रांसीस शावियरान तो जेजून खुशाल जालो आनी ही खुशालकाय परगटूंक तो आपलो गांव देश सोडून आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आनी सगल्या आजियेक पावलो. बाबा भयणानो, जेजूच्या जल्माची खबर पयले स्वातेर साद्या मनशांक उक्ती जाता. आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकता सादी मनशां दी साद्यो वस्तोऱ्यो. मारिया एक तरणाटें चेडूं पूण तिका हो संदेश तिच्या कुसव्यांत सांबाळूंक देव दिता आनी होच जेजू देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत तावन जल्माक येता. एक सादी वस्तोरी, एक सादें चेडूं. एलिझाबेथ एक सादी वस्तोरी, जाणटे पिरायेर पावलेली, जायत्या लोकांनी घोडे तिका हिणसायल्ली, तिका भुरगें ना म्हूण. पूण देवान तिचे तांय बरेपण दाखयलां आनी जेन्ना सायबीण मायन तिका भेट केली तेन्ना एलिझाबेथ सगलीच खुशालकायेन बोल्ली आनी ही खुशालकाय जेन्ना तिणें अणभवली, ही खुशालकाय तिणें आपल्या उतरांतल्यान परगट केली. भावां भयणानो, हीच ती जेजूची खुशालकाय जी आमच्या काळजान मनांत आसा ती. आयची वाचपां आमकां ही खुशालकायेची खबर सांगतात. सोफोनियस प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान उगडास करता आनी म्हणटा, सियोनाचे दुये संतोशाची गितां गाव, इस्रायलाक खुशालकायेन जयजयकार कर, कित्याक सर्वेस्पोर देव तुमचे मदें आसा. म्हणटूच बाबा भयणानो, इस्रायल पोरजा देवाच्या येण्याक रावताली आनीक इजायास प्रवादाचे तोंडी हें तांकां बाकीच जाता. सर्वेस्पोर देव तुमचे सवे आसा, तुमचे रोडण्याचे दीस सोंपतले आनी तुमी एक नवी खुशालकाय तुमच्या जिवितांत अणभवतले. बाबा भयणानो, जेजूचो जल्म आमकां खुशालकाय हाडटा आनी आमच्या आयच्या वांजेलांतूय आमी तेंच पळयता. जेजूचो शीस जावप म्हणल्यार बाबा भयणानो, देवाचें उतर मानून घेवप आनी हें उतर आपल्या जिवितांत पाळप. आमी सायबीण माईच्या जिविताचेर जरी तर नदर मारीन जाल्यार हे दोनूय वस्तू घडलेल्यो आमी पळयता. तिणें देवाचें उतर मानून घेतलें आनी हें आपल्या जिवितांत उतर तिणें पाळलें. आनी हाकाच लागून जेन्ना तिका गमलें आपली सोयरी ही जाणटी एलिझाबेथ ती गोरबेस्त आसा, ती आपली चिंती नासतना ह्या आपले सोयरेक मावशे भयणीक भेट करूंक गेली. तिचे तांय 3 म्हयने रावली आनी तिका आपली सेवा दिली. जी खुशालकाय सायबीण माय आपल्या कुसव्यान घेवन भोंवताली, म्हळ्यार जेजूक आपल्या कुसव्यांक तिणें सांबाळलेलो,
हीच कुशालकाय तिणें तिकाय परगट केली. बाबा भयणानो, अशी एक म्हणणी आसा इंग्लिशीन, वन हू इज ऑन फायर कॅनॉट सीट ऑन अ चेअर. ज्या कोणाक उजो लागलेलो आसा ताच्यान कदेलीचेर बसून रावंक जायना. मारयेच्या जिवितांत आमी हें पळयता. मारयेच्या जिवितांत आसलो हो पवित्र आत्म्याचो उजो आनी तिच्या कुसव्यान आसलो हो जेजू. म्हणटूच तिच्यान आनीक रावंक जालें ना. ही खुशालकाय घेवन जेजूची ती थंयसर पावली. सान फ्रांसीस शावेर ताच्याय जिवितान अशेंच एक पावट जेन्ना ताणें जेजूक अणभवलो आपल्या जिवितान, आपले संवसारी मौन सोडून दिलें, जेजूक आपलो सांगाती आनी आपलो दोनी म्हूण मानून घेतलो, ताचें जिवीत ह्याच जेजूच्या उज्यान भरलें. आनी होच उजो घेवन तो आमकां पावलो. कित्याक ताच्या जिवितान ताका जेजूक परगटूंक जाय आसलो आनी ताणें हे जेजूक परगटपाचें काम खुशालकायेन आमच्या गांवांत येवन, आख्या आजयेंत येवन ताणें हें काम साध्य पावयलें. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो, देवान मारयेक विंचून काडली. आमकां घडये दिसत जेन्ना देव आमकां विंचून काडटा तेन्ना देव आमकां सगळें बरेंपण दिता. आमी मारयेच्या जिवितान नदर मारल्यार पळयता, देवान तिका विंचून काडली देवाच्या पुताची आवय जावन, पूण तिचें जिवीत इतलें सोंपें जालें ना. जेजूक जल्मांक पर्यंत हाडूंक तिका सारकी सुवात मेळ्ळी ना. एका दोंगरार वचून एका गोट्यान तिणें जल्म दिलो. आनी हो जेजू देवाचो पूत मागीर एक वळवळ्यांचें मरण मरता तो तिणें पळयलो. सान फ्रांसीस शावेर ताकाय देवान विंचून काडलो आनी आपलो दूत कसो ताणें आमकां देवान ताका आमकां धाडलो. ताच्या जिवितान बाबा भयणानो सोबार तरेचें दूख आयलें. सोबार तरेचे आटाविटे ताच्या जिवितान आसले. पूण तरी आसतना ताणें सगळें सोंसलें. कितले त्रास ताणें काडले, कितले कोश सोंसले, कितले पावट वळवळे, कितले पावट कितले म्हयनेच दर्यांत उरलो. आनी इतलें जालां आसतनाय जेजूची कुशालकाय घेवन बाबा भयणानो तो आमचे मदें पावलो. हीच ती कुशालकाय जी आमी अणभवता अदीक करून ह्या दिसांनी ह्या नातालांच्या समयार ह्याच जेजूक आमी दुसऱ्यांक परगटपाची गरज आसा. बाबा भयणानो, आमी कितें करुया? पयले सुवातेर आमी मानून घेवया इमानुएल, देव आमचे मदें. जेजू आमचे मदें आसा सदांच. आनी त्या पासत ह्या जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान वय म्हणूंक आमी सदांच राजी जावया. जितले आमी जेजूक वय म्हणटले, जितले आमी ताचें मौन ताचें काळीज दुसऱ्यांक परगटतले, तितलीच भावां भयणानो आमची कुशालकाय वाडटली. दुसरे सुवातेर आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवची गरज आसा. जशी सायबीण माय जेजूक घेवन आपले एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक मेळूंक गेली, जसो सान फ्रांसीस शावेर हो जेजूच्या मोगाचो उजो घेवन तो आमच्या गांवांत पावलो, तेच भशेन भावां भयणानो आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवची गरज आसा. वी शूड कन्वे जीसस टू अदर्स एज मेरी डीड, एज सेंट फ्रांसीस डीड. जेजूक आमी दुसऱ्यांक दिवया, जेजूची कुशालकाय आमी परगटुया आनी तेन्नाच आमच्या जिवितांतली कुशालकाय दुपेट जातली. आमी म्हणूंक पावतले हांव सोम्यान म्हज्या जिवितांत सोबार तरेची कुशालकाय हाडल्या. बाबा भयणानो, हे मिसा भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना हो धाकटुलो नियाळ आमी केला तेन्ना एलिझाबेथी भशेन जेजूक आमी अणभवुया, आमी जेजूची कुशालकाय परगटुया. हीच कृपा हे मिसा भेटेंत आमकां सगळ्यांक दी म्हूण आमी मागुया.
सगळीं उबी रावया आनी आमची कांय मागणी आमच्यो गरजो बापाच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शिकवणेंतल्यान आनी जिवितांतल्यान पोरजीक बाबाताचे नमुणे जावं देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाची आनी सैमाची सेवा करून खरी खुशालकाय मेळटा ही जाणविकायेन जियोंक आनी वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती बावार्थ्यांनी बागयोंत एलिझाबेटी भाशेन उदारपणाची सेवेची आनी मोगाचे काळीज आपणावूंक देवा लागीं मागुया. कोश्टावतल्या भावा भयणींक आमी सगळीं देवाच्या मोगाची आनी बरेपणाची हातयारां जावं देवा लागीं मागुया. भावा भयणांनो, एक घडीभर ओगी रावून आमच्यो सगळ्यो गरजो आमी बापाच्या हातान घालुया. आयज आमी व्हडले गोंयची फिरगोजकारां खेरीत भाशेन हांगा आसा आनी जायतो लोक दुसरोय आसा. आमचे फिरगोजीच्यो गरजो बापाच्या हातान आमी घालुया. मोगाळ बापा, हिंग आमची कालती मागणी तुज्या हातान आमी घाल्यान ती तूं मानून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पोदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तो प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर्व कळे आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरा वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर्ब दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी उदक खाता आनी एकाचींतलें पियेता. तितलें भावनी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून
आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, फिलीप नेर आमच्या गवळी बापा, सिमिया फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन दोर्म दुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी करता आसतना आयज खेरीत भाशेन आमच्या आदारी बिस्म सायबा पासत मागुया. तो आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवाची कृपा आनी देवाचें बळ आपल्या वावरांत ताका मेळूंक ताचेय पासत खेरीत भाशेन मागुया. सगळीं बरोबर. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सचनाच्या सचना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कोमयो घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयो घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
कॅथलिक धर्मांमध्ये जांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता। ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया। उभी राहूया। प्रार्थूया। बोवर्ते देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटांत आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ। मोगान आमी तुका खालती रावोशें कोर आनी ह्या पुरी ओतमेचें आनी कुडीचें तारण सुबामपणान आमकां मेळूं दी। ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी। मातशें बसया। आयज मिसाची भेट सोमरमलेल्या पाद्री आंतोनियो आल्बुकेर्क तशेंच गोवा वेल्या फिरगोसकारांच्या आमचे दिनवास तशेंच गायोन पंगडाक आमचे दिनवास। ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:10, 11 आनी सांजे 3:30, 5, 6:15, 6:15ची मीस इंग्लीश भाशेन। कुमसाराचे पांदल तुमचे दावे वाटेन आसा। कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत। तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा। कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत। ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तुमी ती घेवं येता 20 रुपयांक। फाल्यां क्रिस्तियान्याचो चवथो आयतार आनी त्याच बरोबर आमच्या महादोम प्रांतांत आमी कोमयाव आयतार मनयता।
मोगाळ भाव भयणीनो चोत्राय दवरची डिसेंबराचे 24वेर 25वेर 26वेर आनी 27वेर फकत व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो डिसेंबराचेर 27वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली निमाणी आशिर्वाद सगळी उबय रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा मागणे सगळे बरोबर भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले देखून जेजूचे नाव आनी सोडणुकीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत पापान तुका सरकार मोहिमेक बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जावन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे आमचे अद्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा आमेन